करता। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आम्ही रजोगुण तमोगुण आशिल्ले आमकां एक भक्ती मार्ग दाखयलेले प्रभुपादाले लीलामृत ऐकल निमित्त आम्ही सतोगुणा वच्चाक एक अवकाश मेळटा। हे एक अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी सखड सदस्याक मिगेले अनंतानंद धन्यवाद आणि मिगेल नमस्कार। हे प्रभुपाद लीलामृत ऐकूचे एक इच्छेन सर्वले सಕ್ಕಡ वैष्णविक मिगेले कोटी कोटी धन्यवाद आणि नमस्कार। सो प्रभुपादाले हांवें फुडली पंता सांगेल फुडली सेशना कसं म्हळ्यार स्टॉप केले। प्रभुपाद सांगता हे जुहूचे लँडा खातीर होराट केलेले म्हळ्यार लढाई केलेली भारी लायक आशिल्ली म्हूण प्रभुपाद सांगता। सो तितले हांव ते फुडली सेशना सांगले। आयचे सेशनांत तो प्रभुपाद एक उडगास कोण सांगता कसं म्हळ्यार आम्ही कृष्णाक शरणागत जाल्ले निमित्त जुहूचे लँडाचे समस्या आमकां सुलभ परिहार जाल्ले। कसले म्हळ्यार आम पॉलिटिकल कसले इन्फ्लुएन्स ना एक इनकम एक व्यवस्थित करेक्ट ना आमकां जाल्यार सगळे कृष्णानच हे पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व केले म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार कोण भक्ती योग निष्ठेन पालन करता ताका हे प्रकृतीचे हे तमोगुण आणि रजोगुणाचे प्रभाव आसना त्याक ते प्रभुपादान सहनेन हे ताळमी दवरून ह्या प्रॉब्लेम फेस करून प्रभुपाद जय जालो अंतू म्हणून सांगता बरयता सत्स्वरूप दास। मागीर नेक्स्ट चॅप्टर नवदीप पुण्यधाम। प्रभुपाद वृंदावनांतू देवस्थान निर्माण करता म्हणून लेखता। ते देवस्थान जयपुरांतू गोविंदजी टेम्पल आसा राधा गोविंद टेम्पल तशीच आसका मध्ये आंगण आसका मागीर कमान आसका। तुम्ही जयपुरा चमकल्या गोत्ता म्हाका हांव वचचें न्ही। सो वृंदावना तशी मध्य आंगण आसा मागीर मेट्ट जावन देव दिसता सो तशींच करता म्हणून प्रभुपादाले मन आसता। गुरुदासाक सांगता प्रभुपाद तशें करता म्हणून। मागीर प्रभुपाद सांगता हे वृंदावनाचे जागो रमण रेतींत आसा। रमण रेतीन तू कृष्ण बलरामन मस्त लीले केला त्या खातीर हांगा मेन डिटी मेन विग्रह कृष्ण बलराम आसका म्हणून प्रभुपाद सांगता। मागीर 1973 तू जन्माष्टमीक हे वृंदावनाचे इनॉग्रेशन जाता म्हणून आश्वासन दिताची जाल्यार तितले इजी ना जायना। काल एक फाउंडेशन आनी आयन रॉड्स मात दिसला जायनी जाल्यार प्रभुपाद कांय कोप्पना आणखी तांगेल शिष्यांक एनकरेज करता प्रभुपाद अरे हेंचे तुम्ही करचे म्हणून सॉल्व ना करना। प्रभुपादाल पेशन्स प्रभुपादाल शिष्यांक कशी एनकरेज करचे या आमी हांतून कोण आयचे इन्सिडेंटा शिकया। मागीर
प्रभुपाद 1974 ಫೆಬ್ರವರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ పూర్తి జాయిన్ ఆతిలే రూమా వచ్చుन रफ्ता वृंदावन पूर्ती काय जायना शेणाच न्याला ओण ती थंडी थंडी तसले यो या मिगेल घर म्हणून कुशेर प्रभुपाद थंय एडजस्ट कोण थंडे दिवस जाल्यारी राबता प्रभुपादाल पळयाची कितले मानतार जाल्यारी त्या शियांत तसले नॉट फुल्ली कंप्लीट तसल रूमा वचून प्रभुपाद राबता मागीर नेक्स्ट वृंदावनाचे लँड एक मिस्टर एस म्हणून तिने दान दिल्यारी त्या जाग्याचे येद्राक तोडायचे जाग असता ती सांगता ते हांव दिना ताजे पेट्रोल बंक हांव कोरका म्हूण लेखला म्हूण हो मुंबईचे म्हण की हांगाय प्रभुपादाक लँड इश्यू फेस करका पडता प्रभुपाद कशी ते सॉल्व करता पळया मागीर प्रभुपाद नृगराजाले काणी टाईप करून सांगता सत्स्वरूप दासाक पळया मागीर निंगिताचे शिष्य या कसन्या या इंगितले गलीज वृंदावन हांगा कृष्ण स्वा म्हणून निमगिताचे प्रभुपाद सांगता आमगेले पंचेंद्रिय ते कलुषित शुद्ध नातील निमित्त हांगा आमकां कृष्ण बलराम दिसना आमगेले पंचेंद्रिय शुद्ध जावका तेतना वृंदावन आमकां एक धामाचे एक स्पिरिच्युअल बेनिफिट मेळटा म्हूण प्रभुपाद सांगता मागीर मार्च 1974 प्रभुपाद मायापुरा वता मायापुरांतू चैतन्य महाप्रभू आंदोलन प्रभुपाद पाश्चात्य देशांत सकल प्रचार कोण भक्ती विनोद ठाकुराले भविष्यवाणी प्रभुपाद बद्ध करता तेंची राधा माधव मंदिर मायापुरांत कंप्लीट जाता मागीर पळया कशे आजी प्रभुपाद सांगता सो जुहूचे काणी प्रभुपाद फॉरेन सांगता उडगास करता कसं म्हळ्यार ऍक्च्युअली त्या जुहूचे मुंबईचे लँड कितले 18 to 20 लक्ष रुपये दिवक आशिल्ले 18 to 20 lakhs हांनी दिलेले दुड्डू निजांत 50 lakh वर्थ लँड घेता प्रभुपाद सांगता हांगा आनी ते कितले म्हळ्यार तसं लँड आमकां मेळ्ळेले जना पुरा आश्चर्यानी पट्टा उज्ज घेतात अरे तितले चीपली हांकां मेळ्ळे 18 to 20 lakh 50 lakh वर्थ लँड हांकां मेळ्ळे म्हणून जनाक कडेन भारी हे कितले 20,000 स्क्वेअर फीट लँड घेता जुहूच लँड 20,000 स्क्वेअर फीट तितले लँड तितले चीप रे प्रभुपादाक कृष्णान दिवस इले आमकां मेळचे तशी न्हय आशिल्ले हे लँड म्हणून सांगता हांगा आमी कितले आतां स बिल्डिंग आसके जुहू थंय स बिल्डिंग आसा आमी कृष्ण प्रज्ञे घेतर आमकां कसली समस्या आसना म्हणून हांगा प्रभुपाद सांगता कसलाक म्हळ्यार ऍक्च्युअली ते जुहू लँड घेवच्याक हांकां कसली एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स ना कोणाले सहाय ना समज एक फिक्स्ड इन्कम येवचे तशें तेवय ना जाल्यार ओनली प्रभुपाद सहाय कृष्णाल कृष्णाक शरणागत जाली तरी जाल्यार समस्या आसना म्हणून हांगा प्रभुपाद सांगता सो आमगेले आतां आमगेले भौतीक जीवनांत आमकां मस्त समस्या दिसता अशें पुरो पाली कसो जाता परा कसो जाता आमगेले चेडवा कसो जाता अशी केलो एंग्जायटी आसता वयव्या ते केन्ना आसना कंप्लीट आमी कृष्णाल वेर नंबीक दवरल्यारी कृष्ण पळयता कृष्ण मिगेल प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून आमी पूर्ण शरणागत जाल्यार खंडीत हे आमकां दिसना देव पळयता म्हणून ते देव पळयता म्हळ्यार आमकां दृढ नंबीक येवका जाल्यार आमी कसो करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ते शुद्ध नाम आमी जप तरी केली तर जाल्यार तेन्ना आमकां देवाल वरी दृढ नंबिकेन हांगा प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार
कोण कृष्णाक नमगना पळय तांनी कसले सकड समस्या करताची जाल्यार कोण भक्ती योग आस पळय त्या मनशाक सकड समस्या परिहार जाता म्हणाले. हाय जुहूच्या लँडा निमित्त कळता म्हणून प्रभुपाद सांगता. आम्ही साक्षात कळता जुहू लँड कशी मेळ्ळे आमकां म्हणून प्रभुपाद सांगता. तसे मागीर प्रभुपाद सांगता हे सकड विरोध जन आमगेले जाळ करतले जन आले तांकां फेस करता जाल्यार आमगेल्या कसली प्री अरेंजमेंट्स कसली प्री प्लॅन कसली ना. आमगेले शिष्य तांकां कसली एक्सपिरियन्स ना असल सगळं प्लॉट्स सकड कशी फेस करता म्हणून कसली ना. आमची एक उग्र परीक्षा आशिल्ली म्हणून म्हणता प्रभुपाद. उग्र एक परीक्षा आशिल्ली. आमगेले ताळमे कनी धैर्य एक चॅलेंज आशिल्ली. ताळमे आमी कितले ताळमे करता धैर्य आमगेले एक चॅलेंज आशिल्लें. आमी मायेन आमी ह्या जायनीची माये वशा वचनीची भीनीची कृष्णान आमगे पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो म्हणून सांगता. कोण भक्ती योग निश्ठेन पालन करता तांकां प्रकृतीचे तीन रजोगुण मेन रजोगुण आनी तमोगुण दाखून आमकां भायर येवचें जाता. ते आमकां बाद दिना म्हणून प्रभुपाद उदाहरणें सांगता. तागेलें उदाहरण दिवन सांगता प्रभुपाद कळवा. सो कोण कृष्णाक शरणागत जाता तागेले पूर समस्या परिहार जाता म्हणून कृष्णान भगवद्गीते सांगला. सो आमी केन्नाय कृष्णा आनी कृष्णाल प्रतिनिधी जावन आशिल्ले गुरूक आमी माती बगून तांगेले आज्ञे पालन करका. तेन्ना आमी मायेचे हिडिता देखून माये हिडिता चंगुला देखून आमी भायर येवचें जाता. आमगेले समस्या परिहार जाता म्हळ्यार एक साक्षी जुहू लँडाचे म्हणून प्रभुपाद वरले शिश्यांक एक्सप्लेन करता प्रभुपाद. मागीर आतां रास बिहारी थंय जुहू लँडान तूं देवस्थान जेवका वैभव देवस्थान जेवका प्रभुपादाल सोपन कसं म्हळ्यार थंय हें आसना गेटवे ऑफ बॉम्बे गेट आसना थंय. सो हांगा लायक 5 स्टार हॉटेलां म्हणके राबला म्हणके हांगा येवका जनान हांगा आध्यात्मिक एनवायरमेंटा जनार येवका आनी हांगा पुरा सकड फॅसिलिटी आसता जनाक. आनी हांगा आध्यात्मिक एनवायरमेंटा राबून तांणी भक्ती पालन करका भक्ती करूं शिकुका हे म्हळ्यार प्रभुपादाले स्वप्न आसता. प्रभुपाद हांतू सांगता भागवतांतू कसं म्हळ्यार एक साधू म्हळ्यार कशें आसता ताका मस्त सहनशील आसता दयामयी आसता पूर जिवीचे चोकर फ्रेंड जावन आसता ताका शत्रू आसनात तो शांतशील आसता आनी धर्मग्रंथाक वैरी नंबीक आसता ताका ते साधूले गुण. प्रभुपादान लेखीत आशिल्लें यो हांगा जन पळय कांय इतलो वापस करता सोड वच्या आमकां आमी कसला सोड वचें हें नाका हांकां कितले सांगल्यार कोणीय हांकां उद्धार करूं जायना सोड वचें म्हणून प्रभुपाद लेखनी. तो एक सहान दयामयी आशिल्लो प्रभुपाद दयामयी आनी सक्कड जिवीचे एक फ्रेंड आशिल्लो. सो तशें खातीर ताणें लेखलें हे कृष्ण प्रज्ञाचे एक संदेश सगळ्यांक सांगता सगळ्यांक प्रचार करता. जन वाट चुकून इंद्रिय तृप्तीचे दास जावन प्राणी मनके जीवन करताचे कर्माचे फल भोगून अनेक जन्म घेताचे अनेक जन्म घेवन तांणी नरलताचे. सो असले दुःखदायक परिस्थिती जन आशिल्लीची तांकां वयर हाडका म्हळ्यार प्रभुपादाल हृदय केन्नाय सांगता आशिल्लें परितपिस्ता आशिल्लें तांकां उद्धार करका म्हणून त्या खातीर प्रभुपादान त्या लँडा वयर हट दवरन ताळमी दवरन ते लँड घेवन ते देवस्थान बांदका म्हळ्यार प्रभुपादाल एक छल आशिल्लें तसल सहन आशिल्लें प्रभुपादाक.
कितली जन पापात्म जन त्यांनी इलकले कसले असले अपोज कोरका हे देवस्थान मान कडका म्हणजे प्रभुपादना तांक उद्धार करका तांगेल वेर कोपेन प्रभुपादाक कोणाक भक्ताक शत्रू ना म्हणपा प्रभुपाद लेखनी तांगेल वेर कोप येणे प्रभुपादाक सांगताची एक साधू म्हणाले अजात शत्रू म्हणे भागवत सांगता अजात शत्रू म्हणता शत्रू असनाची कोणाल वेरी हगे हगे असना तसल प्रभुपाद साधू केदनाय प्रत्येक जनाक कृष्णाला हाडूक तांगेले एक फ्रेंडशी वर्त असता तशी पट्टा उज्जशील जन केदने ओपोज करताची जाल्यार प्रभुपाद आम सांगता आम्ही सैसून घेऊ का तसं जनाक टॉलरेट करका तशी प्रभुपाद सांगता सगळ्यांक या देवस्थान एक मुक्तीचे एंट्रन्स मुक्ती द्वार तांकां ओपन जाता हे जुहूचे टेम्पला निमित्त म्हणून प्रभुपाद सांगता वय आज जुहू टेम्पला निमित्त कितले जन भक्त जाले कितले जन कृष्ण प्रज्ञे आयले टेम्पला निमित्त नेक्स्ट प्रभुपाद एप्रिल 1972 हांग वता मुंबईचे कशी टेम्पल हे करचे ताजे नक्षी कशी करचे म्हणून पुरो सांगता प्रभुपाद या टेम्पल तेची गोविंदजी टेम्पल म्हणजे राधा गोविंद जयपुरा टेम्पल असता तशीची येद्रा तुम्ही चमकलांचके वृंदावना कोणी जो वृंदावनात कृष्ण बलराम मंदिरा गेल्यांचकी वही माताजी वही माताजी रश्मी भट माताजी चमकला तुम्ही सगळे तशी असं एदूर अंगण जाऊन आर्क जाऊन तो रूक ते मध्य असे रूक रूपादन कट करूनच जे म्हणले रूक एक रूक असपळा मध्य तो कसल रूक आजी दिसता शमी वृक्ष की म्हणता शमी वृक्ष ते रूक कट करूनच म्हणून प्रभुपादन सांगले तशी येद्र अंगण जावन मेट्ट जावन कृष्ण बलराम डीटी दिसता सो प्रभुपादन सांगले कशें म्हळ्यार तशी गर्भगुडी असता तशी अंगण असता कमान असता हे पर्सन प्रभुपाद सांगता व्हडले तुम्ही वास्तुशिल्पी तक हाडू एक राशी खर्च करून तशी तसले एक्स्ट्रा वेगंट एक्सपेंडिचर तसले करूनच म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद एक वास्तुशिल्पी सुरभी म्हणून असता तागेला देखून प्लान घेवयाचे म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता हांग तरी वृंदावनांत देवस्थान तरी जाल्यार डेली देखून जनाक वीकेंडाक येवन हांग येवन कृष्णाल भक्ती कृष्णाल विग्रह आराधना हे सगळं करूक अनुकूल जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता वय आज डेल्ली तू जन एक एकादशी वचून एकादशी स्पेंड कोण अशी येताचे म्हळ्यार डेली देखून 2.5 घंटा वाटा दिसता 2 घंटे 2.5 घंट्याची कार ड्राईव्ह जाल्यार सो जन डेली देखून जन वृंदावन तत्तवळी वताचे सो प्रभुपाद सांगता तांकां एक वैकुंठशी जाता म्हणून या वृंदावनाचे टेम्पल वैकुंठशी जाता प्रभुपाद जाल्यार कसल एक फोरसायट मुंदू दृष्टी म्हळ्यार प्रभुपादाक कशी म्हणून प्रभुपाद सांगता तशें सांगता सो प्रभुपाद हांगा वृंदावनाची रेस्पॉन्सिबिलिटी गुरुदास म्हळ्यार ताका दिता गुरुदास कशी म्हळ्यार एक काम सांगला त्या काम करना आनी एक काम करचें तशें प्रभुपाद सांगता ते बाय तुम्ही पळोवच्या पुरोचे ते वृंदावन टेम्पल लेफ्ट सायडाक बाय आसा वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर आदिके बाय असते थंय बाय कोणका म्हणून प्रभुपाद सांगता वो बाय कोंडना म्युनिसिपालिटी देखून थंय देखून परमिशन घेवका म्हळ्यार ते तशें कितले कष्ट म्हळ्यार एक सांगल्यार आनीक करताचे जन कितले पेशन्स आसता प्रभुपाद तांगेल वचून डील करूं का सो तांगेल कारण काम करू सुरचाका कितले पेशन्स आसता म्हळ्यार आमकां देखून कळटा मिगेल आम्मान आमकां सांगचेशेले कान फूंक म्हळ्यार वान फुंकाची म्हणून एक काम सांगल्यार आनीक काम करतात आमी चेडू म्हणून आमगे लांब सवत आशिल्ले तशीच या प्रभुपाद शिष्य प्रभुपाद एक सांगल्यार आनीक काम करताचे
प्रभुपाद कितले पेशन्स जेवका जाल्यार प्रभुपाद तांगेर आणखी तांकां एनकरेज करता आशिल्लो, तशी करी अशी करी म्हणून प्रोत्साह दिता आशिल्लो प्रभुपाद. सोवून आशिल्लो प्रभुपाद. प्रभुपाद सांगता एक हांव सांगिल्लें ते राधा गोविंदजी टेंपला म्हणके करयाचें म्हणून सांगलें. तुम्ही एक सिंपल एक इंजिनियरालो ಒಟ್ಟು ह्या कोण एक प्लान करूं तशें म्युनिसिपालिटीचे परमिशन घेवचे आणखी इता कितले वेळ जाल्ले पूण प्रभुपाद लेटरा वयरी लेटर बरयता. तशी प्रभुपाद सांगता हांगा 1972 एप्रिलांत हांगा कृष्ण बलराम हे लँड तो बृंदावनाचो कृष्ण बलरामाली मूर्ती आसका. कसं लागते म्हणे हे रमण रेती जागो रमण रेती तो कृष्ण बलरामान मस्त लीली केला. तशी मी हांगा कृष्ण बलराम विग्रह जेवका. एक बॅक टू गॉड हेड तांगेल पत्रिका तो एक कृष्ण बलरामाले एक फोटो आशिल्ले अशी विग्रह आसका म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद सांगता हांगा बृंदावनात कृष्ण लिली जावन कितली हजार गटली वर्स जाल्ला जाल्यार तशीच वातावरण म्हणून प्रभुपाद दोळ्या दिसता. तेन्ना हजार गटली कृष्णा नासतना कशी आशिल्ले तशी वातावरण हांगा आसा म्हणून प्रभुपाद दोळ्या दिसता. तेच प्रभुपाद सांगता आमगेल दोळे शुद्ध जेवका तस जाल्यार मात आमकां वृंदावन उरली म्हणके दिसता. प्रभुपाद सांगता हांगा पीकॉक्स नवील पुरा माडारांनी चोडता. कोगिले कू कू म्हणटा. ग्रीन पॅरट्स भोंवता आसची. मागीर ह्या पुरा तेन्ना कशी आशिल्ले तशी दिसता म्हणून सांगता प्रभुपाद. कसले एक चांग लायक वातावरण. हे रमण रेतीन तू कृष्णाल ಒಟ್ಟು लीली कोरका जाल्यार ते गोप बालक कितले पुण्य कोण आशिल्ले ताणे कितले पुण्य कोण हे कृष्णाल ಒಟ್ಟು लीले हांगा केल्ले म्हणून प्रभुपाद उडगास करता. तशी हे जन्म जन्मांतर पुण्य जेवका कृष्णाल ಒಟ್ಟು खेळका म्हळ्यार तस जाल्यार तांणी पुण्य केले गोप बालकान तांणी हांगा एन्जॉय केले म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद सांगता हांगा आमी कृष्ण बलराम टेंपल तरी केले जाल्यार हे पुरा फॉरेन डिवोटीसांक हांगा भारी लायक जाता. हांगा लायक गेस्ट हाऊस आसका. कितली की जन पुण्यक्षेत्र फॉरेन देखून पुण्यधाम पुण्यक्षेत्र इंडियांत येवका म्हणून आश करता ती जाल्यार हांगा समज एक ना हांगा पुरा मोस करचे तसल जन आसाची. तशें मीठ हांगा एक हे इस्कॉन हे टेंपल एक प्रमुख केंद्र जावका फॉरेन डिवोटीसाका फॉरेन पुरा जनाक एक एट्रॅक्ट करता तशी आसका म्हणून प्रभुपाद सांगता. हांगा प्रसाद कीर्तन आनी देवस्थान क्लीन दवरका आनी बुक्स बुक स्टडी हे पुरा सकड हांगा सौकर्य डिवोटीसाक सकड दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. आणि हांगा तुम्ही पळयला म्हणजे हांगा कृष्ण बलराम सेंटर मागीर लेफ्ट सायडाक कृष्ण बलरामाले लेफ्ट सायडाक गौरनीताय राईट सायडाक राधाकृष्ण विशाखा आणि ललिता विशाखाले कृष्ण बलराम राईट सायडाक ललिता विशाखा आणि राधाकृष्ण मध्ये कृष्ण बलराम लेफ्ट सायडाक गौरनीताय तशी तिनी सेट ऑफ विग्रह थंय आसत. कसं लाका म्हळ्यार चैतन्य लिहिला तोच कृष्ण आणि बलराम गौरनीताय जावन आयिल्ली न्हय. त्या खातीर गौरनीतायले विग्रह जावका म्हणून प्रभुपाद सांगता. आणि राधा कृष्णाले विग्रह विद ललिता विशाखा तांगेल विग्रह आसका म्हणून सांगता. तशी थंय तीन सेट ऑफ हे आसत. आणि थंय सकाळी मंगळ आरती कसं पद सांगचे सांगाची. विभावरी शेष माताजी. हा करेक्ट विभावरी शेष ते संसार धावने कसला म्हणे ते कृष्णा लीली जालेले निमित्त विभावरी शेष ते सकाळी मंगळारतीक ते पद सांगचे हांगा बृंदावनांत. तशी प्रभुपादान तेच अरेंजमेंट्स ते केले. तशी
ह्या पुरे अरेंजमेंट्स जेवचे गुरुदासाक पुरा हे दुड्डवाचे सकट पळयता सकट दिता जाल्यार तो गुरुदास एक नमुन्याचे पाप एक अग्गद बाब म्हणून दिला हा तो म्हळ्यार पाप निशू ताका कोणी जर मोस कोरयता तो लागता हांव चीपार हांव ते हें केला म्हणून निजांव तर न्ही तागेला की एका डब्बल दुड्डू जन तांडून घेताची इंडियन्स ताका गोतना तसल आसता तशी प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार या दुड्डू करेक्ट खर्च करता कशी खर्च करता म्हणून कंट्रोल करू प्रभुपाद सांगता चेक प्रभुपादा पेटोका प्रभुपादान मागीर डेल्ली येवका डेल्ली येवन जातरी मागीर तेजस म्हणलो ताणी सिग्नेचर घालतरी हाका गुरुदासा दिवका तशी प्रभुपाद तितली कंट्रोल करता निजांत प्रभुपादाक हे दुडवाचे अरेंजमेंट्स म्हणना जाल्यार प्रभुपाद दुडवाचे तागेल्या हाता दोन घेता म्हळ्यार वेस्ट जावचे न्हय दुड्डू म्हणून प्रभुपाद एक कामां दिले अनेक कामाक यूज करताची हानी म्हणून तशें प्रभुपाद मस्त दुडवाचे कंट्रोल करता आनी पुरो इंडियन्स आणि फॉरेनर्स मस्त वंचन करताची इंडियन्स म्हणून प्रभुपाद तशी अरेंजमेंट्स करता मागीर 1970 जन्माष्टमीका या वृंदावनाचे टेम्पल ओपनिंग म्हणून प्रभुपाद निर्धार करता तो सुरभी म्हणलो तो शिल्पी या तो सांगता जातवे म्हणून तेन्ना तो निजांव ताका सुरभीक असल कन्स्ट्रक्शन तितली जबाबदारी गुतना जाल्यार सांगता भारी स्लो जाता आसा गुरुदास सांगता जाता आमगेले 97 जन्माष्टमीक हें देवस्थान जाता प्रभुपादाक डाऊट आसता हे जात की ना म्हणून प्रभुपाद सांगता तूं फकने 97 जन्माष्टमी भितर हें तरी देवस्थान तरी कंप्लीट केल्यार ताजी कीर्ती तुकाची पక్కనే तू मस्त कष्ट काडता मस्त श्रम कोरका ना जाल्यार जाय जाल्यार म्हाका मस्त निराश जाता म्हाका मस्त कोप येता म्हणून सांगता तुमी जून भितर पावस येवं भितर हें कंप्लीट जावका म्हणून प्रभुपाद सांगता जाल्यार देवस्थान तितली बगी जायना फाउंडेशन जावन आसता खाली आयर्न रॉड्स ते मात दिसता आणि एक 3-4 माह डिवोटीज थंय राबता कामाचे जन शाक न्हू वृंदावनान मस्त शाक मार्च एप्रिल तू मे तू भयंकर शाक तांकां ते वत्ताक काम करूं जायना अशें नित्राण जावन काम करूंक जायना आणि सिमेंटाचे लोखंडाचे मोल एका डबल जावन आसता सो गुरुदास लेकील म्हणके करूंक जायना सो प्रभुपादाक कळटा तितली इजी ना तितलेची काम जाता जाल्यार दुड्डू मात वेस्ट करूनकाची तुमी हाक मात कन्स्ट्रक्शना मात यूज करका हांव पेटयलेलो दुड्डू म्हणून सांगता प्रभुपाद कसन जाल्यार हांव 17 ऑक्टोबरा येता तेन्ना म्हाका एक रातचे एक कूडपणी करका तुमी म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपादान येतना ते कूडय जायना कसलेय जायना प्रभुपाद एक फ्रेंडाले घर कडेन मित्राल घर कडेन राबता जाल्यार प्रभुपाद गुरुदासा कांय सोवना कसलेय बिश्टे ना जाल्यार आणखी ताका दुडवाचे वेव्हार कशी करचे म्हणून सकट प्रभुपाद शिकयता आणि GBC सेक्रेटरी जावन आशिल्लो तमाळ कृष्णाक सांगता तूं हांगा येवन 5,000 रुपये दिवका आणि हाजी पुरो रिसिटन करेक्ट दोन घेवका म्हणून प्रभुपाद सकट सांगता प्रभुपाद थंयची त्या वृंदावन टेम्पल लागी एक टेंट घालून एक उत्सव शिकोवन पुरा ते एक तांचे वृंदावन एरियाचे 50 जन डिवोटीस येवन येता जे प्रभुपाद प्रवचन करता तशी प्रभुपाद सांगता आणि एटलिस्ट 1974 ऑगस्ट महिन्यात जन्माष्टमीक एटलिस्ट ह्या देवस्थान कंप्लीट जावका तेन्ना भारी वैभवारी आमी ओपनिंग करुया म्हणून सांगता सुरभी तो वास्तुशिल्पी जावन आसता ताका तितले अनुभव नाशिल्ले असले व्हड बिल्डिंग
ताणीक पूरी करनी देवस्थाना बिल्डिंग करनी तशी ताका डावट आशिल्ले जाती की जायना की तशी म्हणून मागीर प्रभुपाद 97 फेब्रुवारी लॉस एंजलसांतल्यान तूं आसता थंय प्रयाण करता आसतना गुरुदासाक लेटर बरयता म्हाका रातची एक कूड तुमी तयार करता म्हणून सांगता सुरभी म्हणालो तो सांगता हो 1 महिने भितर जाता म्हणून सांगता गुरुदास सांगता खंडीत जाता म्हणून 3 वार भितर जाता प्रभू सांगता हांव 2 वार भितर येता म्हणटा 1974 येता प्रभुपाद फेब्रुवारी येताना जोरशी थंय हांगा आयल्यार कसन आसा वयच ह्या जाला वयच हे जाला फ्लोरिंग जाला वयची माड पडला न्याल कसले जायनी प्रभुपाद येत म्हणू वगवकी 1-2 कामाचे सरून कसे की वणटी सारवण करून ताका वणटीक तेदनाची चुन्न काणू न्याला कसे की शाडनी घालू प्रभुपादन येवची भितर कसे की एक रूपची रापची तशी करता प्रभुपाद येता प्रभुपादाक ते न्यालारी कंबळी जमकानानी सकड घालू प्रभुपादाक बसची तशी रापची तशी एक टेम्पररी अरेंजमेंट्स करून आपयता प्रभुपाद येता प्रभुपाद भारी खुशी जातके प्रभुपादाक अयो मिगेल भक्तान कसले हे साधन केली म्हाका एक रापचे एक रूम केल्ले म्हणून सांगते ते थंडी त्या नवेची सारवण तेदना केलेले तेदना चुन्नू घालले ते सकून प्रभुपादाक सैत जेवची सूचन इतके हांग नाका प्रभुपाद रापची नाका पिंगड कडेन वचच्या म्हणून ना हे मिगेल घर हे हांगा राबका म्हाका म्हणून प्रभुपाद हांव हांगा राबता म्हणून सांगता प्रभुपाद ते काळो ते रुमान तू कसलं म्हणजे कष्ट प्रभुपादान फेस केला आज आम्ही ते इस्कॉना वताचे जग लाईट पुरा सकड जन या प्रसादू कीर्तन हे सकड दिसता त्यांनी कितले कष्ट काढला म्हणले अंतू वाजिताना आमकां कळटा प्रभुपाद लाईट नाके केदनाय काळकारीची बस आशिल्ली प्रभुपादान तेदना थंय व्हडोडी जन वृंदावनाचे प्रभुपादाक मेळ्ळ्यो प्रभुपाद तांकां कृष्ण पद्मेस विषय तत्व सांगता तांकां प्रवचन करता कीर्तन करता तसल रूमांत राबून करता तेदना हांगा ही वृंदावनांत मुंबईची म्हणके एक समस्या येता कसं समस्या म्हळ्यार ती मिस्टर एस म्हणलेली तिणे या लँड डोनेट केल्यार ती देवस्थाना येद्राक थोडे जाग आसलो ती सांगता ते जागो हांव वापस घेता सर थंय एक पेट्रोल बंक करता म्हणून सांगता ते प्रॉपर सांगता अरे आमी देवस्थान बांदता देवस्थान येद्रा पेट्रोल बंक जाला रे देवस्थाना वचशाक अडचण जाता देवस्थानाची व्यूची दिसना हे कशी सांगता आसती कशी सांगता आस म्हणून प्रभुपादाक ह्यो हे एक आमकां एंट्रन्सारीची आमकां असल अडचण जाल्यार कशी म्हणून प्रभुपादाक हे मुंबईची म्हणके एक प्रॉब्लेम आयिल्लो म्हणून सांगता प्रभुपाद सांगता तुमकां हांव सांगिल्लें न्हय तुमी हे ओनरशीप म्हळ्यार हे टायटल हे लँडा टायटल आमगेल्या नांवार करून घेवका म्हळ्यार तुमी आणकी करून घे न्ही म्युन्सिपाल्टी देखून परमिशन घेवका म्हळ्यार तेवय कर न्ही हांव सांगिल्लें सुत्तमुत्त ह्या बांदूका कसं कंपाऊंड हॉल बांदता म्हणून सांगिल्लें तेवय कर न्ही हांव कसलें सांगलें म्हूण तुमकां कळना म्हळ्यार ही जन कशी लागताची कसं म्हळ्यार हे हांग आमी डिले केले तशी आमकां कसलेय समस्या करतले जन आसाची म्हणून हांव सांगचें तुमकां कळना जालें तितले वगी कंपाऊंड हॉल बांदूका परमिशन घेवका हे पुरो टायटल क्लियर आसका हे सकट आसका म्हणून सांगल्यार तुमी आयक कळना जाल्यार प्रभुपाद कसो करता प्लॅन करता कसं म्हळ्यार एक टेलिग्राम दिता मिस्टर एस तागेले एक भावाक ते लेटर दिता टेलिग्राम दिता कसं म्हणल्यार प्रभुपाद वृंदावन आसा हांगा 13 तारीख आसा हे तुमी उत्तर दिलेले म्हणकेची ह्या लँडाचे विशय इच्छेत करका म्हणून टेलिग्राम दिता रिटर्न टेलिग्राम येता कसं म्हळ्यार ह्या ते येद्राचे लँड ते विंगड पर्पजाक यूज करचे आसा म्हणून लेटर येता
प्रभुपादाक आतां देवस्थान तरी बांदली तरी जालें आनी ते कंपाऊंड हॉल बांदिल तरी जाल्यार ते तांणी आपास ते लँड आपास मातशें घेवचे प्रश्न नाशिल्लो आतां तांकां पुरो जन प्रभुपादा शिक्षा कळ्ळें प्रभुपादान कसलो सांगिल्लें म्हणलें कळटा केन्नाय हे माय म्हणलें पळय केन्नाय ती कसलीय पूण प्रॉब्लम करता सो आमी निर्लक्ष करूं नजे म्हणून प्रभुपाद सांगता तांकां आतां तांकां शिक्षा दिसता ती इतलें अर्जंट कसला करता प्रभुपाद म्हणून आतां कळटा प्रभुपादाक सो प्रभुपाद एक कलकत्ताचे एक फ्रेंडाक लेटर बरयता कशी प्रभुपादाल मात्यान तूं आयडिया येता म्हणलें प्लेयाची आनी तो कळटा प्रभुपाद एक फ्रेंडाक लेटर बरयता आमकां भारी एक चिंत जाल्या आतां तूं हे कसो करता म्हळ्यार ते कलकत्तान तूं ते मिस्टर एस म्हळ्यार तिगेले भाव आसता तागेले वचून हे लँडा विशयी तूं इत्यर्थ करता म्हणून एक फ्रेंडाक बरयता सो वय तूं हें करी ते कलकत्ता आसता तो तूं इत्यर्थ करता म्हणून प्रभुपाद सांगता आनी हे आस्तीचे सुತ್ತमुत्तू 12 फीट ಎತ್ತರ कंपाऊंड हॉल बांदूका म्हणून प्रभुपाद सांगता इमिडिएट फास्ट पुरे कंपाऊंड हॉल बांदियाचे म्हणून सांगता प्रभुपाद 4 घंटे उठा न्हू काळखां तो शिंया कडकडयता बसला तागेले ते अशी डेस्का वयरी डेस्केर असं बसला एक सान दिवो जलता 2 घंट्याकाची भागवत ट्रान्सलेट करूक बरयलेले प्रभुपादान थंय बसला उलना टोपी घाल्ल्याके बंद केला स्वेटर घाला एक उलन ब्लँकेट पांगून घेतला प्रभुपाद तेन्ना एक प्रभुपादाल एक सर्वेंट सेवक सत्स्वरूप कोण हे प्रभुपाद लिलामृत बरयलो सत्स्वरूप दास तो पळयता तेन्ना प्रभुपाद आपयता यो म्हणून ताका सत्स्वरूप दासाक यो प्रभुपादाल एक सांगत्य मेळटा प्रभुपादाल एक एसोसिएशन मेळटा म्हणलें खुशी प्रभुपाद कसं सांगता म्हाका कोच जावचें आशिल्लें सेव सांगता की म्हणून तो लेखता आशिल्ल्यो पकडे म्हाका करूं जाय जाल्यार हांव कसं करचें म्हणून अशी सांगता प्रभुपाद सांगता बसा ते कृष्णा बुक 2nd एडिशन ते घेवन यो म्हणून सांगता प्रभुपाद ते नृगराजाल काणी वाजी म्हणून उडगास ती कोणाक नृगराजाल काणी तूं वाजी म्हणून सांगता तान तूं काणी कसं म्हळ्यार नृगराजू ब्राह्मणाक गाय दान करची आसता तेन्ना एक ब्राह्मणा दिलेली गाय चुक्कुरे न्हू आपास हे नगराजाले वरलेली गायची ಒಟ್ಟು मेळून वता तो नगराज कसं करता त्या गायका अनेक ब्राह्मणाक दिता तो सुरे दिलेले ब्राह्मण येवन लढाई करता म्हाका दिलेली गाय तूं ताका कसले दिल्ली म्हणून तेन्ना तो नगराज सांगता अयो ह्या गायचे बद्दल तो कितली की 1000 गायची गाय दिता तुका म्हळ्यार तो अनेक ब्राह्मण आयकना दोन्ही ब्राह्मण आयकना अशी वताचे कसं म्हळ्यार एक मनुशास्त्र प्रकार ब्राह्मणाक दिल्लेले दान दिल्लेले वस्तू ताका कोणय एक सरकारा समीत अपास घेवचे रायट ना हे काणी निमित्त कसं ना ब्राह्मणा दिलेली आस्ती सरकाराक जो कोणाकय घेवचे रायट ना म्हणून हे काणी निमित्त कळटा तेका ते प्रभुपाद सांगता ही काणी टाईप करी म्हणून सांगता ही काणी टाईप करी म्हणून सांगून प्रभुपाद तिका मिस्टर एस साका तिका पेटयता प्रभुपादाक गिफ्ट जावन दिले लँड आपास ती रिटर्न घेता म्हळ्यार कशी ता एक ब्राह्मणा दिले लँड घेतला रे त्या खातीर तो नृगराज कसं जाता मागीर एक सोकणी जाता ताका त्या पापा निमित्त सोकणी जाता ही काणी आयकून गुतसा तशी प्रभुपाद ही काणी टाईप करी म्हणून सांगता आनी ह्या आमी तांकां पेटोवन दिवया मिस्टर एसाक अशें तुमी जमीन दान दिलेले आतां पास मातशी घेवच्याक जायना म्हणून प्रभुपाद ताजे वटू नगराजाल काणी वटू ते लेटर पेटोवन दिता
तशी प्रभुपाद भक्त निमगिताचे प्रभुपादाक या वृंदावन कृष्णाले वासस्थान म्हणून कशी लेगचे हांगा इतले गलीज न्हू वृंदावन मस्त गलीज न्हय म्हणून सांगता प्रभुपाद तुमगेल पंचेंद्री गलीज तुमगेल दोळे प्रेमांजन ना तुमगेल दोळ्यान प्रेम ना ताकद तुमकां वृंदावन तशें दिसता म्हणून प्रभुपाद सांगता इवन आमी गेल्यार तशें दिसता आमकां वृंदावनाचो गलीजस जन दुड्डी म्हणटाची अशी ह्या असलन तो कृष्ण आसवे म्हणून कशी म्हणून लेखचे म्हणून रूपा सांगता प्रभुपादान वर्तन के वृंदावन सकट जन राधे राधे म्हणून केलो जन वाण काण प्रभुपाद पाया नमस्कार करता प्रभुपाद हरे कृष्णा म्हणून सांगता आशिल्ली प्रभुपाद थंडे समेत पुरा गाद्दो तोट पुरा दांटून वाका वता पुरा पक्षी नविलू पारिवाळ कोगिले ताजे शब्द प्रभुपाद आयकता प्रभुपाद भारी खुश जाता तशें प्रभुपाद एक दिगची चॉग घालून वचून आसता तेणी एक बाबाजी मेळटा ते बाबाजी पळोवन तांणी पुरा पाल्लो आनी पुरो ओट्ट करून उज्ज घालून शी तापता आशिल्ली प्रभुपाद सांगता पळय कशी षड्गो स्वामी सबित कितले सिंपल जावन हांगा वृंदावन राबिलींची तांणी कशी राबिलींची म्हणून प्रभुपाद सांगता पळय अशी राबताची हांगा वृंदावनात म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराजान सांगला कसं म्हळ्यार आमी संन्यासी रीत वेशभूषण घालची न्ही आमी एक्चुअली आमी त्याग आमगेले आमकां केन्नाय त्याग म्हणले येवका आमी कृष्णाल सेव कोरका कोण ग्रस्त जो कोणी जो तांणी सरळ सिंपल जावन कठीण व्रत हांगा फॉलो करता म्हणून प्रभुपाद तांगे शिष्या सांगता आमी कॉपी करची न्ही आमी ते फॉलो करका म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद कितले पर्टिक्युलर आसता प्रभुपाद म्हळ्यार सांगता ते हाका तेजस कोण ताका सांगता तूं पुरा रिसीट आनी दी म्हणून सांगता तेन्ना तो सांगता कसं म्हळ्यार आमी पुरा डेली दवर ना म्हाका जावका पुरा रिसीट आनी हांव पळोवका हांव एक लॅकन पळयतलो तस सकड तुमी सगळं करून येता म्हणून सांगता प्रभुपाद मागीर ते एकलो मुस्लीम या आसता गुत्तिगेदार म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टर ताका सांगता पळय तूं हे चंदूकून काम करी हे कृष्णा देवस्थान तू चांग तरी काम केलं रे तुका कृष्ण तुका अनुग्रह करता म्हणून सांगता प्रति महिने $10,000 हांगा आमगेल थंय फॉरेन देवस्थानात हांगा पावच तशी करता हे जन्माष्टमीक पूर्ती जातल्वे 1974 जन्माष्टमी पूर्ती जातल्वे म्हणून सांगता तेन्ना खंडीत म्हणून गुरुदास सांगता खंडीत 1974 खंडीत जाता म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद मार्च 1974 कलकत्ता मायापुराक प्रयाण करता मायापूर वच म्हण प्रभुपाद भारी खुश थंय मायापुरा पावन आंब्या तोटांत थोडे वेळ बसतकी भारी थंय फलाहार घेतकी प्रभुपाद ती प्रभुपादाल भयणी भवतारणी पिशिमा ती येता प्रभुपाद प्रसादनी हे करता प्रभुपाद कारार वता प्रभुपाद कार मायापुर चंद्रोदय देवस्थानाक पावतना इस्कॉनाचे सुमार एक 2 मैली दूर आशिल्ले एक वासांगण म्हणून एक जाग असके थंय देखून भक्त प्रभुपादाल कार सुतू घालून तांणी पुरो प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करताची प्रभुपादाल कारा ओटू येताचे प्रभुपादाल कार हगूर येता म्हळ्यार प्रभुपादा कसले एक वेलकम तसले मायापुरांत प्रभुपाद शिष्यान असल कीर्तन करून वेलकम प्रभुपाद भारी खुशी जाता प्रभुपाद कारार बैसून आसता मागशी सिटार हे भक्तान पूर सकड सुतू घालेले कार हे पुरा भारी खुशी जाता प्रभुपादाक देवस्थान कंप्लीट जावन आशिल्ले मायापुराचे तेन्ना 1974 मार्च 1974
कंपनी जावन आशिल्ले जग जग अमृत शिलेची न्याल कई चंद बಣ್ಣ घालेले ओणती मरे पुरा स्लँडियन्स म्हळ्यार लांबयलेले दिव्य ते पुरा पुरा घालेले भारी चंद दिसता ते मध्यान तो राधा माधव अष्टसखी वृंद ना अष्टसखी नाश राधा माधव मात मागीर हाडलेले दिसता सकड जय शिल प्रभुपाद म्हणून सकड म्हणतात की भक्तिविनोद ठाकूरान एक हे सांगिल्ले हांगा असले दिव्य मंदिर जाता म्हणून सांगिल्ले तशी एक संत येता हांगा चैतन्य महाप्रभूले आंदोलन पूरा वर्ल्ड वाईड प्रचार करता म्हळ्यार भक्तिविनोद ठाकूर सांगिल्ले एक भविष्यवाणी ते आज बदल जाले सती जाले म्हणून सांगताची तशी प्रभुपाद कसं म्हळ्यार नित्यानंद प्रभू एक अनुग्रह व्यक्ती म्हळ्यार गुरु जावन अनुग्रह दित आशिल्लो तसले नित्यानंद प्रभू कृपेन हांगा असले चैतन्य महाप्रभूले प्रचार करूक जाल्ले आमकां आंदोलन प्रचार आंदोलन करूं जाल्ले म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता ते प्रभुपाद थंय देवस्थाना भर कीर्तन आनी हांगा प्रसाद हे पुण्यधामात पूरा प्रयोजन घेवका म्हणून प्रभुपाद सांगता सकड प्रभुपादाल शिष्यांक प्रभुपादाल वट एक एसोसिएशन सांगती मेळटा प्रभुपाद खंय खंय वता आसता प्रभुपाद मेळयना तांतू जयपताक स्वामी आनी अच्युतानंद स्वामी तांणी पुरा आयल डिवोटीसाक पुरा सकड पुण्यक्षेत्र भोंडा चक्रवर्ताके नवद्वीप धामांत पुरा मागीर थंय जात्यार मागीर वृंदावना वचचे आयडिया आसता प्रभुपाद सांगता हांतू कसं म्हळ्यार एक्चुअली आमी पुरा वर्ल्ड वाईड कसं आमी कशी जावन आसाची आमी रजोगुण तमोगुण आशिल्ले आमकां प्रभुपादान आमकां एक भक्ती वाट दाखोवन आमगेलांतू आमकां आध्यात्मिक प्रगती करूंक एक आमकां प्रभुपादान चान्स दिल्ले एक प्रभुपादान हे आनी हे तीर्थयात्रे तांकां एक धामाचे एक लाभ मेळचे तशी प्रभुपादान एक चान्स दिल्ले म्हणून सांगता निजावतान तांकां धामाचे कसल म्हळ्यार अर्थ करचे गोत नाशिल्ले मायापुर गंगेतो न्हांवचे वृंदावन यमुने न्हांवचे त्या निमित्त तांकां नवचैतन्य आयली खंय परिशुद्धता आयले तशी मागीर त्या सकड कोण तांणी तांगेले केंद्राक फॉरेनांत तांगेले सेंटराक वचच्याक आशिल्ली तशी वृंदावन शाश्वत सहचर म्हळ्यार शाश्वत कसं म्हळ्यार शाश्वत जन केन्नाय वृंदावन कृष्णाले सेव कशी करता की तशीच हे नवद्वीप धाम शाश्वत भक्तांक दाखोवन आसता म्हणून वृंदावन आनी नवद्वीपा कांय डिफरन्स ना म्हणून अशें प्रभुपाद हांगा सांगता आसत आमी कसं म्हळ्यार हांगा सेव करता नवद्वीप पुण्यधामांत आमी राबका आनी आमी परिपूर्ण आध्यात्मिक चैतन्यान हांगा सेव करता म्हणून प्रभुपाद सांगता तांकां पुरा भक्ताक आनी प्रभुपादाक हांगा ओट्टू राबच्याक अची मेळटा म्हळ्यार एक भारी संतोश कसो म्हळ्यार प्रभुपाद थंय फॉरेनांनी मेळयनाशिल्लो प्रभुपाद तांकां मेळयनाशिल्ले तशें प्रभुपाद सकाळी मॉर्निंग वॉकाक वतना तेगेले ओट्टू देवस्थाना आसतना आनी प्रवचन आयकतना प्रभुपादाल ओट्टू मेळटा म्हळ्यार तांकां एक भारी उत्साह मेळटा आशिल्लो की प्रभुपादाल शिश्याक फॉरेन शिश्याक पळय तशी प्रभुपाद हांगा सांगता 14 लोकां समीत हे असले हरे कृष्ण महामंत्राचे पुण्यनाम संकीर्तन पशी वयले प्रेशियस थिंग कसले मेळना 14 लोकां समीत मेळना म्हणून सांग प्रभुपाद आमकां मेळ्ळा तसले हरे कृष्ण महामंत्र आमकां मेळ्ळा 14 लोकां समीत मेळना म्हणून हांगा सांगता सो भक्तिविनोद ठाकुरान सांगिल्ले भक्तिविनोद सांगिल्ले 14 लोकां समीत हरे कृष्ण महामंत्र मेळना आमकां तसले हरे कृष्ण महामंत्र मेळना म्हणून हांगा सांगता तर प्रभुपाद
GBC मिटिंग सांगता कशी तुम्ही GBC मिटिंग करका म्हणून सांगता. तुम्ही नुकताच उलयता टाइम वेस्ट करूनच हांगा तुम्ही सजेशन आणि चर्चा करका कशी करचे ताजी चर्च जेवका मागीर ताका वोट घालका मागीर तीर्मान घेवका अशी सकट तुम्ही मिटिंग करका म्हणून प्रभुपाद सांगता. ह्या वर्ष तुम्ही खंयची निर्धार घेतला नेक्स्ट इयराक अपास तुम्ही मेळून आम्ही हे प्रोजेक्ट करका अशी करका तशी करका म्हणून निर्धार घेवका डिस्कशन करून अशी तुमची GBC मिटिंग जावका म्हणून प्रभुपाद सांगता. चैतन्य चरितामृताचे प्रभुपादान बरयलेले बुक्स येवन आशिल्ले असले हे राधा माधव आणि मायापुराचे हे सकट जाताना ते आयिल्ले निमित्त भारी एक जनाक एक बुक्स मेळटा. मागीर शिशान आनी पुरो सकट फिल्म काडलेले आशिल्ले त्या सकट पळोवच्या मेळटा. तशी प्रभुपाद एक कृष्ण प्रज्ञेचे वृक्षा बीज चैतन्य महाप्रभून घाललेले नवद्वीप धामांतू म्हणून कृष्णदास कविराजन सांगिले. आज यांची चैतन्य महाप्रभूची शाखा हांगा पूरा ब्रह्मांडांतू नाम संकीर्तन शाखा पूरा ब्रह्मांडांत पुरा स्प्रेड जाला म्हणून प्रभुपाद एक भावार्थ सांगता. या कृष्ण प्रज्ञ संघाची एक चैतन्य वृक्षाची एक शाख आहे म्हणून प्रभुपाद सांगता. हे चैतन्य चरितामृताचे ट्रान्सलेशन ताजी एक वृक्षाचे एक फल म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता. भक्ती सेवा हांगा स्प्रेड जावका चैतन्य महाप्रभूला आशय म्हणजे प्रति एकल्यान हांगा हाजे प्रीचिंग्स फॉलो करका दुसऱ्या सांगका कोणाक कृष्ण प्रज्ञे कृष्ण भक्ती विषय कसले एक डाऊट असं सगळ्यान प्रचार करका म्हणून सांगता. भारत भूमी ते हैला मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी पर उपकार म्हणून प्रभुपाद सांगता. भारत भूमी जन्म घेतला ना तागेल जन्म सार्थक करका आणि दुसऱ्यांक उपकार करका म्हणून प्रभुपाद भावार्थ सांगता. सांगता पुरा भारत जनान याचे कृष्ण प्रज्ञे तरी फॉलो केलरी एक भारत एक पूर्ण वर्ल्डाक एक मादरी जावन जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद मागीर भारत पूरे वर्ल्डाक एक गिफ्ट दिवचे जाता कृष्ण प्रज्ञे पुरो भारत जनान भारतीय सगळ्यान कृष्ण प्रज्ञा फॉलो करका म्हणून सांगता प्रभुपाद. सगळ्याले कर्तव्य या म्हणून प्रभुपाद सांगता. त्या निमित्त सगळ्याले कल्याण जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी गौर पौर्णिमा दिवसांतू प्रभुपाद गंगा न्हंयतून न्हाता त्यांचे नाव पुरा डिवोटीस पुरा गंगा न्हंयतू उडकी मारून पुरा स्विमींग आनी करतात की मागीर नेक्स्ट डे प्रभुपाद वृंदावनाक भायर सरता. सो जाल्ले टायम सो नेक्स्ट पळया कशी वृंदावनांत प्रभुपाद देवस्थान बांदचे काम करता पळया. हरे कृष्णा. जय श्री प्रभुपाद की जय. जय गौर प्रेमानंदे. हरी हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी. भारीचंद कोनगेनो आमका आयची सेशन तुम्ही चलोवन दिल्लेलं आसा. आजी यदि प्रभुपाद न होय तो कीर्तनीय सांगच्याक येतसची स्वाती कामत माताजी. माताजी असंच की सेशन. हरे कृष्ण. हरे ऐकत सांगायच माताजी. ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण माताजी. प्रयत्न करता प्रभुपादाला प्रेयर करून मग प्रयत्न करता सिन्सियर प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहित केशे. यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बाहित केशे. निताय गौरेरा अपार करुणा खेदित शकल द्वेषे. निताय गौरेरा
अपार करुणा खेदित सकल देशे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित केशे पश्यते राजात पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी तदेर उद्धार करिबारे मन हेन कोंदयानिधी तदेर उद्धार करिबारे मन हेन कोंदयानिधी यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो जीवन बहित केशे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित केशे तादेरा निकटे अंजनासी विलायत हरिना तादेरा निकटे अंजनासी विलायत हरिना सख्या जीवारूपे गदिते तादेरा होई तो अगुयान यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित केशे देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने रथ यात्रा आदि महोत्सव सब सिखाईत कौंजने यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित केशे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित केशे गीता भागवता चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सारो गीता भागवता चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सारो कथन सुंदर सरल कोरिया के बुझते आर यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित केशे कथ कष्ट सही हितमाने राही केवदित हरिना कीर्तिता मदेरा पुरी वृंदावन मायापुर माता धाम कीर्तिता मोदेरा पुरी वृंदावन मायापुर माता धाम यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो जीवन बहित केशे परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभुरा शिक्षाधाना आचारे प्रचारे सदा मादेरे विपरीता नियोजन यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित केशे प्रेमा कल्पतारो
निताय गौरेरा प्रेम कल्पतरो निताय गौरेरा कृपा कनलभि भरे निरवधि जय पताका हृदय तुम्हारे शरण तोरे निरवधि जय पताका हृदय तुम्हारे शरण तोरे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की हुई ये जीवन बहित किसे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित किसे निताय गौरेरा अपार करुण के दीत सकल दिशे निताय गौरेरा अपार करुण के दीत सकल देशे यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो ये जीवन बहित किसे जीवन बहित किसे जीवन बहित किसे श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी सिन्सियर एफर्ट दिला मागे बघ भारी